चिंचणी दुर्गा तळ्याकडेन शेनवारा सवण्यांचे दर्शन घेवपाक गांवांतल्या लोकांनी तशेंच भायल्या पर्यटकांनी गर्दी केल्ली। सैमीक संपत्ती वाटावपाक थळाव्यांनी ह्या तळयेची बरे रितीन हालींच नितळसाण केल्या म्हण म्हायती थळावे दितात। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हालींच आमी कितें केली, आख्खी लेक आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी यंगस्टर्सांनी आख्खी लेक साफ केल्या आनी लोक कचरो उडयता हांगा। दे कम टू पास देयर टायम इन द इवनिंग आनी बियर कॅन्स बी उडयता। आनी तुमी चयला आसतलें वाटेर सगळे पोस्टर मारल्या म्हणजे अवेअर करपाक की गार्बेज उडयना जावपाक। This place is a unique because we have wetland as well as dryland birds coming over here. And throughout the this season, from month of December to April, देखो निका migratory bird आसता। कित्याक आतां वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो बांदपाक मातसो वेळ करता आनी वेळ केलो म्हणटरीची तें उदक कमी येता, कमी येयलें म्हणटरी आमकां बर्ड्सां हिंगा उणी येताय। To create awareness among the locals and the other members of the village panchayat, because this is one of the important wetland and it has lot of bird species, the migratory ones also. We had done a bird survey, all waterfowl count, all Goa waterfowl count. For that we have recorded around 60 species of birds in this wetland. And we have also done it in Veli. Program is organized by the forest department. We are supporting them and the panchayat has also supported them, which is a unique program which we are doing almost for the first time. We have done with other panchayats, but you know, this is very specific to a wetland habitat. Babel as a chairman जायतो तेणे त्रास घेतले तो ऑर्गनायज करपाक, फॉर वीच आमच्या पंचायतीन ताका सपोर्ट दिलो आनी दुर्गी लोकांकूय पयलीं सद्या आमी थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेमी ही प्लेस सारकी आज बरी निवड करून एक लोकांक बरी दिसता तशी करून दिली म्हणून ताका आमी पंचायती नांवान थँक्यू म्हणटा। आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा असली आनी जायत्यो कार्यावळ आमच्या गांवांत करपाक आमची मागणी। आनी गव्हर्मेंटा बद्दल हे वेटलँड जे पळय आहा हिंगा ते आयडेंटिफाय करून नोटिफाय करून हेजेर कितें आमच्या गांवांकूय फायदो जाता ते भाशेन करपाक आमची गव्हर्मेंटा मागणी आसतली हेजे मुखार।